Ukapan dan kaltiakarsan Yika muna yika etnya Erka belitan Ami ditubya Stuti somyaci Ami wakanya Mai mataci ami gasuya Gauya Nove git somya Divya Kanik dunia Nautace wakanya Mokta soprasarya Shubwarte sakshi zavuya Gauya Nove git somya Divya Kanik dunia Nautace wakanya Mokta soprasarya Shubharte sakshi जाऊया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासोमो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आज आमी पेद्रूच्या धर्म सदरेचे फेस्त आचरण करता. पिटर्स चेर म्हणटा आनी आयच्या शुभ वर्तान जेजू सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों. हें आमकां दाखोवन दिता सेवेचे लिडरशीप आनी मुखेलपणाचे हें फेस्त आचरण करता आसतना प्रत्येकान आमी मागया आमच्या इगर्ज पसत पाप साहेबां पसत बिस्मां पसत लायकां पसत आनी धर्मी भाव भयणी पसत कशें जेजू पेद्रू म्हणा लागलो तूं एक कडप कित्याक ताच्या अनुभोगार जेजून सांगली ती उतरां. तसो जेजू आमचो आनी ताजो संबंद अनुभोग पळोवन हेंच उतर आमकां सांगतलो. पूण जायते पटी म्हजो आनी देवाचो संबंद अनुभोग म्हजे वैयक्तीक रितीन म्हजे उणेपणान म्हाका जावं पुरो. तसल्या पथकांचो आमी उडास करया. खंय तावन आमी देवा तावन पयस गेले हांव त्या पथकाचो उडास करया आनी देवा कडचें आनी एकामेका लागचें बक्षणे मागया. पथकाची दुखदरी आनी सांगता म्हणया हांव पत्की सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भोव भयणो म्हजो गुन्यांव सुरून सांगता मनान चिंतून तोडां सुरून वायट धरून आनी बरसरून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच संवकारी मरी सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भोव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परादेव लागीं विनाती प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Sumia kakut ke Sumia kakut ke Vista kakut ke Vista kakut ke Sumia kakut ke Sumia kakut ke Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Ulsaki ani shanti tacha ishta Sumsari Survishvara Deva Sirkincaraya Sirpo
नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्याची सुप्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे माने मानून घे कित्याक पवित्र म्या सांगाती देवा बापाचे मायने जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया आम्ही मागया आमच्या त्या संपसत सर्वेस्परा पोदवेदार देवा तुझो दुर्मदूत भगवंत पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हण दृढ उसनेन वळखलो देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेच्या बुनेद केलोय घुसप गोंदळ वा कसले वादवळ आमचो भावार्थ दवंडळोवंक दिनाका आनी तुजे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या मदल्या कोणाच वेगळो सुरूंक निर्मी नाका आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना भगवंत हांवें तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप आतां तुमचे मदें आशिल्ल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगतां हांवें तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवे हांव वांटेली जातां तुमचे ताबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया देवाचे कुशी प्रमाणे ताची जतन घेया पूण कायद्यांच्या बोळान न्हय बगार संतोषान तुमकां मेळूंक आसचो फायदो चिंतून न्हय बगार काळजाच्या उदारपणान तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडांक तुमी कठिणायेन चलोवचें न्हय बगार तुमीच बरी देख दिया हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतेल्यात देवाचें उतर हें देवाचे उदक सर्वेस परमुस गोळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस परमुस गोळी कांयच म्हाका उणेना सर्वेस परमुस गोळी कांयच म्हाका उणेना पासवो सरो मेळटा थंय तो म्हाका विशीव दिता प्रशांत उदका सशी तो म्हाका आपूण व्हरता
आमच्या जिवाक नव्यान तो गटाय दिता सर्वेस परमोसो गोडी कांयच म्हाका उणिना आपल्या नावासरी तो म्हाका नीट वाटयनी चलयता काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता सर्वेस परमोसो गोडी कांयच म्हाका उणिना सर्वेस परमोसो गोडी कांयच म्हाका उणिना वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया हांव तुका सांगता पेद्रुवा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवाटे तिचे जैत व्हरूंक शकचे ना वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू तेवळ सेजारी फिलिपी नावाच्या प्रांत्यांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिष्या लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हणटात ताणें जाप दिली थोडे तो स्नान दातार जुओ म्हणटात हेर थोडे तो येल्या म्हणटात आनी हेर थोडे एरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तो जेजून तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हणटात सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तो वळू जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडपें केलें कोणी मनशान न्ही बगा सर्गेच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे खडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गेच्या राजाच्यो साव्यो दितलो जे कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयिल्लें जातलें देवाचें वतर हें वाकानी तुका क्रिस्ता तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत बळका जेजुती म्हज्या मोगाच्या पोनो भयणीनो आज आमी पेद्रूचेर पिटर्सचेर हें फेस्त आचरण करता आनी हें फेस्त आचरण करता आसतना आमी नियाळ कसो विशय जावन आसा
आमी प्रश्न करूंक जाय. वी नीड टू क्वेश्चन, वी नीड टू सर्च, रिसर्च, सोदून काडचे. म्हणल्या विशयाचेर ध्यान करतले हांव. आज संवसार इतलो डेव्हलप जाला जाल्यार जावं पुरो सायन्स, मेडिकल, खिचेंच फिल्ड काणयात इतलो डेव्हलप जाला. कित्याक? सोदने वरवीं, रिसर्च वरवीं. प्रश्न कित्याक, कशें आयलें, कित्याक, अशीं जायतीं सवालां विचारन आज इतलो डेव्हलप जाला. त्या कारण खातीर प्रश्न करचे, सोदचे, सोदणी करची चड गरजेचें. आमी जनाव ह्या दिसांनी सेन्सिटीव इश्यू जावन आसा, टीव्हीर येवन आसा. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವಿದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ. ताजे सांगता अनेक सेंटेन्स अशें आसा, ज्ञान देगुलविदू धैर्यವಾಗಿ प्रश्निसू. कितें सारकें, कितें सूख हांगा नियाळ करचें न्ही. पूण एकलो टीव्ही संदर्शन ही दोन सेंटेन्सां काडून आमी पळोवंक पुरो. भुरग्यांची इंटरव्यू काणयता. जायत्या भुरग्यांनी सांगलें जावन आसा हेंच, दोनी सारकें. ज्ञान देगुलविदू ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ, अनेक ज्ञान देगुलविदू धैर्यವಾಗಿ प्रश्निसू. दोनी सारकें. पूण एक स्टुडंट अशें सांगता, आपणाक ज्ञान देगुलविदू धैर्यವಾಗಿ प्रश्निसू. प्रश्न करचे म्हाका पसंद. कित्याक? ते म्हणटा म्हाका प्रश्न करचे मुखांतर म्हाका जानवाय आपणोवंक साथ जालें जाता आनी म्हाका फ्रिडम, स्वातंत्र्य आसा क्वेश्चन विचारच्या खातीर. पळय म्हाका बाबायनो, आज आमी करजमाच्या वेळार आसा. वी आर इन सीजन ऑफ लेंट. करजमाच्या वेळार आसता आसतना आमी विचारूंक जाय हें सवाल. जेजू शिसांक विचारता हेंच सवाल. कितें तें? मनशा पोतू लोक कोण म्हणटात? मनशा पोतू आपणा विशयांत कोण कितें म्हणटात? ताका सीस अशें जावं दितात. थोडे म्हणटात तो स्नानदाता जुवांव, आनी थोडे म्हणटात एलिया, एरामिया वा प्रवादी पैकी एकलो. परत हें सवाल जेजू सिसांक विचारता, तुमी कितें म्हणटात? हांव जेजू क्रिस्त, तुमी कितें म्हणटात? ह्या वेळार पेद्रो हें सवाल सट्ट विचारलें तर तो सवाल ते आपणा करून घेता. आमी म्हणटा पर्सनलायज करता म्हणटा. ते सवाल सट्टां कितें, पूण पेद्रो आपणा करून घेता. आनी पेद्रून सांगलें जवाब, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. कितें तें? तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. गुन्यांचो अनुभव काळजांत आयिल्लें उतर तें पेद्रोचें. वय म्हाका बाबायनो, उत्पत्ती ग्रंथान पळयता हांव, आमचो रचलोलो देव, आमकां ताजे सारकें रचलो देव. एक्सोडस, निर्गमन पुस्तक पळयता हांव, देव मोइजे कडेन बोल्याच्या रुपांत उलयलो. पवित्र देव. एरामे प्रवादी अध्याय 10 वाक्य 10 अशें सांगता, पूण सर्वेस्पर खरो देव, तो जिवो देव आनी सस्नीक देव. आनी जुवांचो मत्तेवचो अध्याय 20:2 वाक्य 32 अशें सांगता, हांव अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकबाचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय जिव्यांचो देव. आमी जिवी, आमी आमचो देव जिव्यांचो देव. आनी हे सवाल ह्या करजमाच्या वेळार आमी विचारूंक जाय. म्हाका बाबायनो, पयलें जावन हांवें विचारूंक जाय क्वेश्चन. नीड टू सर्च, रिसर्च, सोदणी करीचे. कोणाची? क्रिस्ताची. ह्या करजमा वेळार. आनी एका रितीन सांगचे आमी मागणें. मागणेच्या जिवितांत आमी सोदूंक जाय. कोणाक? त्या क्रिस्ताक, जिव्या देवाक. आनी दुसरें जावन पेद्रू सांगता, क्रिस्त सांगता जियेल्लो तो. कितें? क्रिस्त सांगता कुर्सिल्या वेळा विशयन सांगना तो. क्रिस्त अशें तशें सांगना, पूण ताका अणभोग जाल्ल्या अणभोगान सांगता कितें? तूं क्रिस्त जिवो देव. आनी जेजू सांगता मुखार कितें? हें तुका उगडापें केल्लें मनशांनी सर्गेच्या म्हज्या बापान उगडापें केलें. कोणें? सर्गेच्या बापान. म्हाका बाबायन आमचें मागणें जिवीत अशेंच. आमी सोदता पूण मनशाच्या प्रयत्नान जायना. आमकां जायते रितीन जेजू विशयी आयकूंक मेळटा, नॉलेज मेळटा, पूण ती नॉलेज
पूण अनभोग कोणेक दिवंक जाय जाल्यार देवान बापान पुतान पवित्र आत्म्यान ही शूड रिवील्ड ताणें रिवील केल्यार मात तो अनभोग आमकां जाता. वय म्हाका बाबेनो आमी गरज म्हज्या आज वेळार आसतना 3 सवाल आमकां विचारया. जेजू म्हाका केवल नॉलेज मात्र गे वा अनभोग. नॉलेज जाल्यार आमकां वाचतना मेळटा ना, देवाक आमकां काळजांत आयलो अणभोग जायचे. इज द नॉलेज इज द एक्सपिरियन्स. देवाचो अणभोग म्हाका जायचे. दुसरें जावन देव म्हाका अद्भुतां करचो, अजापां करचो. आमी नव्यान घेता बरेंपण जावचे खातीर. वय सारकें, पूण आमचे संबंध देवाचो संबंध केवळ अजापां आनी अद्भुतां तें आखीर जावचें न्ही. आनीक जायते महिलां चलोवंक आसा ते खाली प्रारंभ मात्र. वय म्हजे बाबेनो आमचो देवाचो संबंध आनीक गुंडायन आसा. वा देव म्हाका केवळ जेजू म्हाका केवळ फॅशन शो गी कुरीस घालूंक गी वा टॅटूस करून थोड्यांच्या कुडीर व्हडले व्हडले टॅटूस आसा कुर्साचे खाली टॅटूस करूंक वा संभ्रम आचरण फेस्तां करूंक मात्र. वा ताचे गुंड्यान जावन देवाचो अनुभव म्हाज्या जिवितांत जावंक. म्हजे बाबूनो ही सवालां ह्या खरेंच म्हाज्या वेळार आमी विसरूंक जाय. प्रत्येक तरान आमी कुर्साची वाट करता, कुर्साची वाट आज केल्ली नियाळ करता. ती कुर्साची वाट केवळ जेजून केलें तें कश्टल्लो खाली उडास काडूंक मात्र न्ही, रडोवंक वा बेजार पावूंक न्ही. कुर्साची वाट देवाच्या अनुभोगांत पावोवंक आमकां कशें. वी नीड टू आस्क क्वेश्चन. अरे पटी सदने करचे, क्वेश्चन विचारचे, जेजू म्हाका कितें. अरे घडी म्हणल्यार बरी खाली मिसाचें बलिदान जावन गेलें हांव आमोरी करतना म्हज्या निरंतर 24 hours सदनेर क्वेश्चन करचें. मुखांतर देवाक सोदूंक जाय. मागण्याच्या जिवितांत स्पिरितांत हांवें जेजू सोदूंक जाय. आनी सोदता जाल्यार पेद्रूक तो अनुभोग जाल्लो अनुभोग म्हाका जाता. आनी सोदता आसतना अनुभोग जाता आसतना तो अनुभोग मनशान दिवचो न्ही, देवान दिवचो, पवित्र आत्म्यान दिवचो. आनी तो अनुभोग म्हाका जाता आसतना हांवें पेद्रून सांगलें बरी सांगूंक जाता तूं क्रिस्त जिवो देव. पळया सांत पावलूस सांगता पिलिप्पी घरांत बरयलें अध्याय 1:20 अशें सांगता. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. कित्याक सांत पावलूक क्रिस्त जाल्लें जिवीत. आमी पळयलां मनशाक स्वास आपणाच्या कुडींत हाडून काडलो जाल्यार विंगड केल्यार कितें जाता. कूड मरता, जिवना. तशें सांत पावलूक क्रिस्त एक स्वास जालो, जिवीत जाल्लें. आमकां सर्वांक क्रिस्त ओसायचें जिवीत. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार जिवीत. पेद्रू सांगता जो आसा देसो वाक्य 16 अशें सांगता. सोमी आमी कोणा सरशी वचो, तूं जावन आसाय सस्तेक जिवीत दिवचें उतर. सस्तेक जिवीत दिवचें उतर. सस्तेक जिवीत कितें सोडूं ना अनुभोग. म्हजे बाबेनो आमी कर्जच्या वेळार आसता आसतना अशीं सवालां करया, सदनां करया आनी क्रिस्त म्हजो जातलो हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. कनेक Givundo sumya giva kalsa amchi mona sangi mata ami tuji burgi givundo sumya giva तुझी सती तुझी संगी आज भेटता काणीक पोवी गोवा बुडो वायनाची काव जिनी आमची करूंक पोवी सावू स्वाडामसो सोम्या
कानी घेवनी. उबे रावया. म्हज्या भाऊ भयणू म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवपाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्परा पवित्र बापा, हांगा जमयली तुजी पवित्र सभा तुका पेटयता ती देन स्वीकार कर आनी आमची मागणी कणवळ्यान मानून घे. भगवंत पेद्रू तुज्या श्रेष्ठ गवळ्याच्या शिकवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या सस्नाच्या दायजाक आमी पावोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सुवें आसूं. तुमचे सुवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा, सर्वां कडेन सर्वांतय आमी तुका दिन वसूंक फोवो. ओ काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो आमच्या ससनीक गवळ्या तुजो हिंड तूं केदींच सांडिनाय, पूण भाग्यवंत तूं धर्मदूता वरवीं निरंतर तूं राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचें प्रतिनिधी तुवें तांकां केलाय आनी तुज्या हिंडाची गवळी तांकां नेमलाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोळदळ बरस संगती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबार सो सर्वीस पोरतो सर्ग आनी संसार बदला तुज्या आवय बाबा सर्गे तुका चे सरस बापा करोस तूं पवित्र. इंदिनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दडून इंदिनी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मोरो सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोतो समर्पूची. तेच पोरीन जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी तें पियात, ही म्हजी रक्ताचे कास, नव्यान आनी ससणे कराराचे रगत, फातकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत ते वरवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarto so good परगटुव्या. सम्यांची सू तुझे मरण आम्ही समारता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सम्याची सू आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी जिवीत सोडो आनी सडोवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रतिमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रतिमागांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूट कर, तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तान तुजें फळ जळीत म्हाका मोड पळोवंक फोव कर.
आम्हा समेत संची दया कर म्हणून मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान तुझे तिचो पती भगवान दर बुता आनी सर काळी तुका मावय आनी सगळ्या भक्तां बरोबर ससांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गोमक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडून शिकयले मागणे सांगता म्हण्या आमच्या बापा श्रींच्या तुझे नाव पवित्र जा तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जा आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां सुरेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सुरीच्या बागान आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोशे नत रक्तले आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतले सुटय आनी सोर आकांतांतले वाटय पदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्ही पूण तुज्या पुय सभेच्या बावरतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दिण्याक कोड्यान सांबाळ तूं जी येतानी रजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सुवे आसो एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराची काढतेले आमची काकूत देवाची शिळी संसाराची काढतेले आमची काकूत देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणा पापयले आमी सुभागी तुमचे कडेन येवचे पावना पूण तुज्या उतांस भलायकी म्हाका मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पोवतो. जेजून म्हळें, तूं कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी पवित्र भाव बांदतलो. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या बापा, आपल्या भाऊ भयणीक भावार्थान तीर करूंक तुज्या पुतान भगवंत पेद्रूक आज्ञा दिली. ताजी परब संभ्रम म्हणून जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गींच्या पोशना वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान तीर रावंक आनी एकामेका लागीं माया मोगान जिवंक आमकां घटाय दी म्हण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सोरपुद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून या, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मनादीक बाब विल्सन तावरो हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आज आमी पेद्रूच्या सदरेचें फेस्त संभ्रमतांव. ह्या फेस्ताचे सुभाशय तुमकां. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक थोडी तयारी करते आसात. थोड्यांक येदळूच परिक्षा सुरू जाल्या. प्रत्येक जावन आमच्या भुरग्यां खातीर आमी ह्या नोवेनाच्या दिसांनी मागोवंक उडास दवरया. तशेंच परिक्षा बरयतल्या सर भुरग्यांक आमी बरें मागता आनी बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर मागता. आज तावन आयतारा म्हणसर संजेच्या 4 वरां तावन 8:30 वरां पर्यंत कोर्डेल फिर्गेजीच्या मैदानार बायबल कन्वेन्शन चलता. दिसीसच्या कॅरिस्मॅटीक एकताराच्या बांगराळ्या जुबलेवा संदर्भी हें कन्वेन्शन मांडून हाडलां. आमच्या पुणशेतान आसच्या 5 समिती पैकी बाळूक जेजू कुटाम एक. हर मिसा वेळा पुणशेता भितर तशें पुणशेता भायर पार्किंगाच्या जाग्यार स्वयंसेवक जावन ह्या कुटुंबाचे सांदे वावर दिते आसात. ह्या कुटुंबाच्या नव्या हुद्देदारांचे विंचोवन ह्याच सोमारा दीस सरली. उपाध्यक्ष जावन विलियम डिकॉस्टा, कार्यदर्शी जावन रोस मारी डिसोजा आनी खजांची जावन मारिया डेसा विंचोन आयल्यान. कार्यकारी समितीचे सांदे जावन डॉल्फी डिसोजा, जीवन पिंटो, लिना कोर्नेलियो आनी सिल्विया डिसोजा वावर दितेली. तुमचे नांवी तांकां शबासकी पटयता आनी तांच्या मुखेलपणान पुणशेताक जोगती सेवा लाबों दी म्हूण मागता. फाटल्या वर्सांनी ह्या कुटुंबाक जोगते आनी परिणामकारी मुखेलपण दिल्ल्या मेल्विन मोरस, रोस मारी डिसोजा, फ्लेवी मस्करिनस आनी विलियम डिकॉस्टा, वलेरियन फुर्तादो आनी जेसिंता मोनेस हांकां आमचे दिनवास. फाल्यां करिस्माचो दुसरो शुक्रार. फाल्यां तशें ह्या शुक्रारांनी सांजेच्या 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. करिस्माच्या हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट. त्या उपरांत बायबल क्लास आसा. ह्या पोटी आमी सांपावलून कोरिनगरांक बरयलेल्या पयल्या पत्राचेर स्टडी करतल्या. आदल्या हप्त्यांत ह्या पत्रा विशीं जेराल जाणवाय आमी जोडल्या आनी मुखल्या आयतारांनी ह्या पत्रान आसच्या प्रत्येक विशया विशीं आमी स्टडी करतल्या. त्या उपरांत सक्रामेंताचें आराधन आनी पवित्र सभेचें मागणें अशें आयताराची सांजेची 2 वरां 5:30 तावन 7:30 वरां पर्यंत सुमे संगी करचूंक तुमकां ह्या पुणशेताक आमी आपोवणी दिता. मार्चाच्या 4 तावन 6 तारखे म्हणसर म्हणजे सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा 3 दिसांची रेतीर आमी हांगासर मांडून हाडल्या. संजेच्या 6 वरां तावन 8:30 वरां पर्यंत ही रेतीर चलता. ही एक रेतीर विभिन्न रेतीर. हातून लांब शर्मा आसचे नात, आलेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणचे उलयनात, जोर म्युजीक आसचे ना. बगार ध्यानपणी देवाच्या उतराचेर नियाळ आनी ध्यानाचें मागणें आसतलें. तुमी येया मौनांत आनी ध्यानांत कशें सुमयाचो अनुभव जोडयेत म्हणून हांगासर तुमी अनुभव करून पळया. भोवन आनी भयणीनो, मिसा वेळार मौनपणाक तशेंच ताचोच म्हणलो एक जागो आसा.
मिसा वेळार थोडे पोटी आमी उडतां आनी थोडे पोटी बसतां. कॉन्सेक्रारा वेळार आमी दिंबी घालतां. आमच्या बापाच्या मागण्या वेळार आमी हात उबारतां. गितां गायतां. याजकान मागच्या मागण्याक व्हडल्यान जबाब दितां. कशें ह्या सर्व संगतींक ताचोच वेळ आनी मोल आसा गे तशें मौनपणाक. मिसा पयलें आमची मौन आनी चिंतनां शांत करूंक हांव पातकी मागच्या पयलें आमच्या अंतस्करणाची झडती करूंक, वाचपा उपरांत वाचपा नियाळोवंक आनी कुमगारा उपरांत काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं उलोवंक आदार जावन मौन सांबाळिचें म्हणून देवस्तुतेची रेग्र सांगतात. हांगासर आमी पवित्र प्रसाद म्हणजे कुमगार सेवतना आनी सेवले उपरांत खंयचेंच गीत गायनासतना मौन सांबाळता. त्या देखून तुमी त्या वेळार हेणे तेणे पळयनासतना डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना दोळे दंपून वैयक्तीक मागण्यांत हो पवित्र वेळ करचेजे म्हणून विनंती करता. ह्या वेळार कितें करी येता? काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं कशें आमी एका इश्टा लागीं उलयता तशें उलोवं येता, वा त्या दिसा आयकल्ल्या वाचपाचेर वा दिल्ल्या नियाळाचेर नियाळ करी येता, वा आयकल्लो नियाळ आनी वैयक्तीक रितीन जोडिल्लो संदेश जिवितांत कशें पाळयेत म्हणून त्या खातीर देवाचो आदार मागी येता. त्या देखून हो वेळ विबाडिनासतना हाचो भरपूर फायदो जोडिचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागाच्या बाळकाजीचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमे. जेजू मनशाचो इश्ट जावन चियलो, सवरताराच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण करून दैवी वॉयस मेळ्ळें नांव ताका फौज जालें. नेनेरांक शिकलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सोर ते सभा बाळका जेजू मुखार दवरया. मी मागया आमच्या भुरग्यां बसोत. ह्या दिसांनी एग्जाम थोड्यांक जावन आसा, स्पेशली सेंट्रल बोर्ड कालच्या दिसांत प्रारंभ जाल्या. मुखल्या दिसांनी स्टेट बोर्डाक जाता, PUC सकड हर एकली भुरगीं एग्जामा तयार करना आसा बरोवन आसात. देव ताजी विसनार आशिर्वादां तांचेर वचच्या मुखांतर बरें करून शिकिल्लें बरें करून बरोवन अशें तांचो फुडार बांदूंक मागया. मागया आमी कर्जमाच्या वेळार आसा बरे तरान अध्यात्मीक तयाराय करूंक, जेजू विशीं वर्णी करूंक, प्रश्न करूंक, सोदनी करचे खातीर ताजी कृपा मागया. जायती पिडेस्तां आस्पत्रेंत आसात. थोड्यांक पिडे वरवीं मस्त कश्ट जाला, जावं पुरो अर्थीक जावं पुरो अध्यात्मीक वरवीं जायतें पूण उणेंपण भोगलां. थोड्यांक सुसून व्हरूंक जायना पिडा, दूख भोगता, कश्ट जाता. चकटा भाऊ भयणी मागया देव जावन दिता सो धैर्य बुजोवन आनी सांगाती. मागया जायती भाऊ भयणी आपणाचे बिझनस वरवीं लुकसाण जालां, कश्टान आसात, वा कोणी तांचे बिझनस करना जाल्यार तांचे खातीर आमी मागया. मागया कोणी सैरीक सोदून आसा जाल्यार त्या जोड्यां खातीर आमी मागया. मागया भुरग्याच्या देण्या खातीर लोक जायत्यांनी मागोवन सांगलां, तांचे खातीर आमी मागया. मागीर जायतो लोक परगांव वचून प्रयत्न करता. विजाचे प्रॉब्लेम विविध प्रॉब्लेमांत आसा. थोडी परगांवांत आसात, थंय तांकां दुसरें नाना रितीचे प्रॉब्लेमां जावन आसात. देव तांच्या कामांत तांकां तृप्ती समाधान दिवन दी. मागीर आमच्या कुटुंबाच्या सोर संद्या पसवतो. जायती जबाबदारी कुटुंबांत आसा, समस्या आसा, पंतावण आसा, चॅलेंज आसात, मुखार वचून कश्ट जाता. देव तांकां तांच्या जिवितांत धैर्य, समाधान, शांती तांकां फाव करून दी. अशी आमची सोर मागणी बाळका जेजूच्या मुखार मौनपणी आमी दवरया. सकट सांगात म्हणया, ए भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सोर पदवी आज्या पितारां उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखलो आसता. तुका उनी सकटान देन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बोल. आमच्या बापा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं मुखार येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी त्या संवसारांत जावं.
नमान बरे कृपें बरले समी तुझे संगाता स्त्रियां भी तो तू सदैव आणि सदैव फॉल जो चेंजेस जो आणि देवा सोपूत मोने zalo महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या आणि देवा सोपूत मोने zalo महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या आणि देवा सोपूत मोने zalo महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या सकट सांगता म्हणया जेजू बळका आमचे बेसाव घालन आयक आमचे मागणे जेजू बळका आमचे बेसाव घाल अनेक आमचे मागणे जेजू बळका आमचे बेसाव घाल अनेक आमचे मागणे जेजू बळका मागणे अजपांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काजाचेर एक काकोतीची दिश्ट घाल म्हणून तुझे मकार आम्ही सरपडन मागता तुझे इतले बिरमतन भरलेले मवाळ कळीज मागणे स्वीकार सुंदी आणि अत्रगान मागची कृपा आमकां देव दी काड आमचे वयले सोरून कश्ट निरसपोवन तुजे कुमोकांनी बुजोवून आमकां धाड बापा आनी पळयतात सांगाता आमी तुका सदां सदां सिरवता जेजू बळकान जायती अजपां बरेंपण आमच्या जिवितांत केलां सर उपकारांक मौनपणी अर्गां दिवया सांगाता म्हणया ए भोव उद्धार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडताव तुवें आमकां आदें केल्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो कंकळूत आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणारांनी सांबाळला आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांचे म्हजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सो क्रिस्तांव तुज्या बळापणाक मान दिवन दी आनी तुजी कळनातली दैवीक मजूर जोडून दी सुस्तुती महिमा जावं तुका बळका जेजू आमीन आशीर्वाद सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो राव आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्याचे सवे सदां जियेतान राज करता ससनाच्या ससना जिसू बाळका आमची बिसावघात आयक आमची मागणी जिसू बाळका आमची बिसावघात आयक आमची मागणी मागा आनी तुमी घेतल्या बसयले सोम्या तुवें घेऊन आयल्या रितीहान धाड आमकां तुजे कृपे सुवे जिसू बाळका आमची बिसावघात आयक आमची मागणी जिसू बाळका आमची बिसावघात आयक आमची मागणी मुखाळ पुत्रा सुवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां मोगाच्यानो नमान बाळूक जेजू म्हयन्याले पत्र फेब्रुवारी अंको आयतो जाला विशय मिसावाक डिजिटल संसाराचे 10 उपदेश आधुनिक माध्यमा मुखांतर सुवार्ता प्रसार ह्या विशीं संपूर्ण माहित कारवार DSSचे नेमलेल्या नव्या बिस्पसंगी एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू वाचूंक तयार रावा हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हळी आमची आशा हांव भाव प्रितेश क्रास्ता आनी खानमलीत वोट देंत म्हजो अनुभव कसलो म्हूण तुमी म्हाका विचारशात तर केवळ 2 उतरांनी हांव सांगूंक आशेतां देवान म्हाका कार्मेल वोट दिली आनी कार्मेल वोट दिन म्हाका देव दिलो इतलेंच सुमार 13 वर्सां आदीं मुंतींत कांतोवच्या साबार सवालांक जापी सोदून आयिल्ल्या म्हाका देवान कार्मेलीत प्राधिकरणाक कार्मेलीत वोट दीक आपोवन हाडलो
आनी कार्मेलाच्या वट्टांत देवाक हांव भेटलो. सामुदायिक जिवितांत देव म्हाका दिसलो. दिसपोट्या मागण्यांत देव म्हाका मेळ्ळो. सांगाता करच्या वावरांत, सांजेर खेळच्या खेळांत, सांगाता आयदनां धुंच्याती देव म्हाका भेटलो. अशें देवान म्हाका कार्मेलीत वोट दिली आनी कार्मेलीत वोट दिन म्हाका देव दिलो. तर कार्मेलीत वोट दीन कितें आसा म्हूण तुमचे सवाल तर कार्मेलीत वोट दीन कितें ना म्हणली म्हजी जाप. कार्मेलीत वोट दीन देव लिपोन आसा आनी मोगांत आनी मागण्यांत ताची सोदना करचें तसलें वर्तें भाग आनी आनंद हे दिन खंय मेळचें ना. तर ये देवाची सोदना करूंक कार्मेलीत वोट तुकाय उक्त्या हातांनी आपोवणें दिता.